नमस्कार माझ्या मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया पंचखाद्य। ही पंचखाद्य आमी केन्ना प्रसाद म्हणून तर केन्ना नैवेद्य म्हणून देवाक दाखयतात। आता तर चवथ पावल्या, सो आमी चवथीक सुद्दां ही पंचखाद करून गणपतीक दाखयतात। तर यो पळोवया ही कशी करप ती। पंचखाद करपाक हांवें हांगा सगळ्यान पयलीं 1 चमचो मुगाची दाळ घेतल्या। ही हांव कायलीन घालून घेता आनी ही आमकां ड्राय रोस्ट करून घेवपाक जाय। एक 5 मिनटां खातीर अशी बरी भाजून घेवपाक जाय। ती भाजून जाली म्हणटकीर तातूंत हांव 1 चमचो काजू बियांचो घालता। ही काजू बियांची हांवें बारीक कुडके करून घेतला, ती घालून घेवया आनी ही आमकां बरी अशी ड्राय रोस्ट करून घेवपाक जाय, बरी अशी फ्राय करून घेवपाक जाय। ते जाले म्हणटकीर तातूंत हांव अर्दो चमचो तुपाचो घालून घेता। तूप घातलें म्हणटकीर हेका एक वेगळीच चव येता आनी अशें हें आमकां तुपा वांगडा थोडे वेळ अशें भाजून घेवपाक जाय। हें अशें बरें भाजून जालें म्हणटकीर तातूंत आमी सोय घालून घेवया। हांगा हांवें 1 नाल्लाची सोय अशी बरी बारीक कातून घेतल्या, ती घालून घेता। अर्द वाटी घेतला गोड, हे गोड हांवें बारीक किसून घेतला, ते घालून घेवया आनी हें आमकां अशें बरें मिक्स करून घेवपाक जाय आनी अशें बरें धवळून घेवपाक जाय। ती सोय आनी गोड अशें बरें भाजून घेवपाक जाय आनी सोय भाजता आसतना फ्लेम सदांच लो करून भाजपाक जाय। जशी आमी सोय आनी गोड भाजून घेता तसोच ताजो तो कलर चेंज जायत रावतलो। तर हे पळया आमच्या सोयेचो कलर चेंज जावपाक लागला। तर आमी आतां हातूंत वेलची घालून घेवया। हांगा हांवें 4 ते 5 वेलची अशी धाडावन घेतल्या, ती घालून घेता। हांगा तुमी जाय जाल्यार वेलचीचो पावडरूय वापरल्यार जाता आनी ही आमकां अशी बरी मिक्स करून घेवपाक जाय, अशी बरी एकदां धवळून घेवपाक जाय। आनी अशे तरेन ही आमची पंचखाद्य नैवेद्य किंवा प्रसाद म्हणून देवाक दाखोवपाक तयार जाल्ली आसा। तुमी ह्या चवथीक ही नक्की ट्राय करून पळयात। जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तसेच आमच्या चॅनलाक सबस्क्राईब करा। परत मेळया अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आणि मजा करा। म्हणा गणपती बाप्पा मोरया। धन्यवाद।